काँग्रेस पार्टी आसा पळय ही सेक्युलर पार्टी आसा. काँग्रेस पार्टीन केन्नाच जातीचेर धर्माचेर राजकारण करूना. म्हणून तर तांणी काँग्रेस पार्टीन आदरणीय म्हणटा तशें माननीय प्रतापसिंग राणे हे जे पळय बहुजन समाजाचे आशिल्ले तांकां मुख्यमंत्री केले. तशेंच रवी नाईक बाबाक आमच्या व सगळ्यात व्हडलो भंडारी समाजाचो नेतो हाकाय मुख्यमंत्री केलो. शांताराम बाब नायक हांकाय साऊथ गोवाच्यान MP केलो. तशेंच आता सध्या गिरीश चोडणकर बाब आसा पळय हांकां CWC चे परमनंट इन्व्हायटी केला. हांव हे सगळे कित्याक सांगताना हे जे पण बीजेपी सरकार आसा, बीजेपीचे जे लोक आसा हे जातीचेर आनी धर्माचेर राजकारण करता. सध्या विश्वजीत राणे उसगांव कॅम्पेनिंगाक येता आणि तो प्रत्येक आपल्या मिटिंगेक 10-12 फावटी धर्माचेर किंवा जातीचेर राजकारण करता. तो म्हणटा आपणे जी ही उसगांवची तिकेट आसा ही बहुजन समाजाक दिला कित्याक बहुजन समाजाक आपल्याक एकठांय हाडपाक जाय, हांकां वयर काडपाक जाय. हांव विश्वजीत राणेक इतलेंच विचारता तुका आता इलेक्शन लागीं पावतगीरूच बहुजन समाजाची याद आयली. आणि दुसरें जेन्ना तू लग्न जावपाक जेन्ना भायर सरलो तेन्ना तुवें अर्धांगिनी सौभाग्यवती आपली सारस्वत फॅमिलीच्यान कित्याक चूज केली. तर हेच जर तू तेन्ना चिंतिल्लें न्ही की आपूण जर एक गरीब अशा बहुजन समाजाच्या चलये लग्न जाल्लो जाल्यार त्या फॅमिलीचोय उद्धार जातलो आशिल्लो आणि ह्या बहुजन समाजाक जावंय म्हणून तुका वयरूय काडपाक मेळटलें आशिल्लें. तेन्ना कित्याक विचार येवना तुज्या मनान? तेन्ना तुका सारस्वतांची याद कित्याक आयली? आणि आता हांव तुका विचारता इलेक्शनाक पळय जर तू समाज करून समाजा भितर फूट घालपाक सोदता तुका एकूच सांगता उसगांवचे लोक आणि वाळपयचे लोक तुका पक्के वळखता. तू जे पळय समाजाच्या नांवार राजकारण करपाक पळय जे सोदता थंय तुजी डाळ शिजची ना ह्या फाटी.